नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सोपून सोपना नौदळान नोकरेचे हायस दाखोवन फटवणूक। मडगांवात दोगा दुबावीत बायलांक अटक। पणजे पाटो वाठारांत लाच घेतना आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणीक धरलो रंगे हात। लाच घेवपी अधिकाऱ्याक अटक। सीबीआयची कारवाय। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशी खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। काँग्रेसीचो भाजपा सरकाराक अल्टिमेटम। राजीनाम्याच्या मुद्द्याचेर सभापती रमेश तवडकारा वांगडा फोनाचेर जाला उलोवप। गोंयांत आयले उपरांत मेळून करतलो चर्चा, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावले। फर्मागुडीच्या आयआयटी कॉम्प्लेक्सांत बॉम्ब दवरिल्ल्याची वावडी पुलिशेन घेतलो सोद। कितेंच लागले ना हातीक। विद्यार्थ्यांक परते आपयले कॅम्पसात। गोंयच्या स्नेहल कवटणकर आनी कश्यप बकलेन रणजितांत केलो विक्रम। सगळ्यांत वेगान 33 शेकडो पुराय करून रणजितांतली केली आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी। आतां खबरो विस्तारांत। पणजे पाटो वाठारांत आयकर खात्याचो अधिकारी अतुल वाणी हाका लाच घेतना सीबीआयन रंगे हात धरलो। अतुल वाणी हाका सीबीआयन अटक केली। बेरेस्तारा सकाळ फुडें सीबीआयन ही कारवाय केली। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी सेंट्रल लायब्ररी कडेन सीबीआयन छापो मारून एका व्यक्तीक अटक केली। ही व्यक्ती ब्रायब घेताली आनी ताका रेड हँड सीबीआयन अटक केलेली आसा। फुडें तपास चालू आसलो आनी आतां अपडेट आमच्या कडेन येयल्या की ती म्हटल्यार ही व्यक्ती जी आसा ती आयकर विभागांत काम करता आनी अतुल वाणी अशें तेचें नांव जावन आसा अशी म्हायती आमकां मेळटा। आयकर विभागान तेची चवकशी चालू आसली। आजुनूय आयकर विभागान तेची चवकशी चालू आहा। हेका ताब्यान घेवन अटक केल्लेली आसा सीबीआयन, कारण दनपारां सीबीआयन रेड मारून रेड हँडेड तेचे धरलेले ब्रायब घेताना आनी तेच्या उपरांत ही चवकशी आनी हो तपास सुरू आसलो। आयकर विभागान ही व्यक्ती काम करता आनी ताका अटक केलेली अशी अपडेट आमच्या कडेन मेळटा। हेच्या फुडली अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। हांव विनायक सामंत पणजेच्यान। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचे चौकशी खातीर सोमार मेरेन एसआयटी स्थापन केली ना जाल्यार कर आंदोलन करतले अशें काँग्रेसीन भाजप सरकाराक अल्टिमेटम दिला। तशेंच हे आंदोलन घराघरा मेरेन व्हरतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। 2022चे इलेक्शन जे जाले तातूंत काँग्रेस पक्षाच्या मॅनिफेस्टोन आमी सांगिल्ले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर सगळ्यो नोकर भरती जातल्यो। ते हे सरकार ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री अजूनही तोंड उघडना किंवा ताजेर क्लॅरिटी ना की बाबा डिपार्टमेंट वायज नोकर भरती जावची ना, बट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर जातली। आणि तो कित्याक उलयता? तो क्लॅरिटी मुख्यमंत्री हाजेर क्लॅरिटी दिना कित्याक ताजे फुल रॅकेट, ताजे हे सगळे ऑफिस बेरर, ताजे हे मंत्री, ताजे आमदार आज गोंयच्या युवकांचे जीवनाकडे भविष्याकडे खेळतात। पैसे घेऊन नोकऱ्यो दिवपाक मेळपाक जाय म्हणून हे करना। फेर इन्क्वायरी जावची जाल्यार आमी डिमांड केल्लो की तातूंत एक स्पेशल एसआयटी फॉर्म जावपाक जाय, ताच्या मार्फत ते इन्क्वायरी जावपाक जाय। ताजेर अजून कांय ना। आमी सरकाराकडे डिमांड केल्लो की एक स्पेशल बेंच हायकोर्टाच्या जजा अंडर कर, ताजेरूय आज मुख्यमंत्री काय उलयना। आमी ह्या सरकाराक गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक या आठवड्या मेरेन सोमार मेरेन जर तर हे सरकार जर तर आमी जो डिमांड केल्लो की हाजी इन्क्वायरी अंडर एक स्पेशल कमिटी हेडेड बाय हायकोर्ट जर तर जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष दारादारान घराघरांनी वाड्या वाड्यांनी हे आंदोलन लोकां मेरेन व्हरतले। एक स्पेशल एसआयटी हेडेड बाय हायकोर्ट जज हॅज टू अपॉइंट। गेल्ली 12 वर्सां हे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयच्या युवकांकडे जीवनाकडे खेळटा आणि हे पैसे घेऊन जॉब विकतात। तर आज म्हाका होईना दिसता की दिस गव्हर्नमेंट इज बिकम लायक अ सर्कस। इतले जोकर प्रत्येक मंत्री मुखेलमंत्री जालेले आसा। जायते भाशेन
लुटता, आणि there is no end to this. People, we demanded that the people have to come forward and complain in large numbers. We will support you all. Today, one LDC job is being sold at 10 lakhs, 8 lakhs. The YSP was being sold, I believe, at 50 lakhs, 45 lakhs. What are you promoting? Is this the whole culture? BJP was said to be a party with a difference. Is this the difference with your land dealings? आमची संस्कृती परंपरा वाट लावपाक हे कसिनो हाडटा, कसली फेस्टिवल हाडटा, ड्रग्स प्रमोट जाता. आधी पयलो एक कायदो कर म्हणून अशें शक्य आसा ते दाखले जाल्यार पयलो ज्यांचेर आरोप केल्या ताचेर केस फायल करची, ती केस तुम्ही प्रूव्ह करची पडटली. त्यानंतर जर दोषी म्हणून ठरल्या उपरांत ताका शिक्षा जाता, तो शिक्षा घेवचो अधिकार आसा कोर्टाक. तुम्ही तशें करतले? सरकार जमीन ताब्यात घे. ताका लागून तो पयलो कायदो हाड आणि तो कायदो कितलो कॉन्स्टिट्युशनली व्हॅलिड आहा ते मागीर पळया. हे हवेचे स्टेटमेंट बरोबर ना. एक हे जे आरोपी जे आतापर्यंत फुडें जाल्ले इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार एक इंडिपेंडंट ऑथॉरिटी आतां करूंकच जाय. कारण हो कॅन्सर कसो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खावपाक लागला, जॉब्स कॅप्चर. ताका एसआयटीची मागणी आमच्या अध्यक्षांनी केल्या, ती अत्यंत योग्य आसा. ती केल्या उपरांत कांय वेळा नार्को टेस्ट करचो पडटलो कांय जाणांचो, तरच म्हाका दिसता खरें कितें हें भायर सरतलें. ताका लागून ही जी एसआयटी आसतली ती इंडिपेंडंट आसता. तो इंटरफिरन्स कोणाचो आसूं नये. दिस इज बेसिक इश्यू. एसटी समाजाच्या 2 दिग्गज नेत्यांमदले कोफुसांव आता जग जाहीर जाला. मंत्री गोविंद गावडेन केल्ले टिके उपरांत सभापती रमेश तवडकरान राजिनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांकां विचारल्यार तो सांगता ह्या मुद्द्याचेर खंय बेगीनूच सभापती तवडकरा बरोबर उलयतलो. हालींच जाल्ल्या उटाच्या द्विदशकपूर्ती सुवाळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नांव घेनासतना सभापती रमेश तवडकराचेर टिका केल्ली. हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकरान राजिनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. सरकार आणि पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकरान दिल्लो. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेक विचारल्यार तो सांगता सभापती वांगडा फोनाचेर उलोवप जाला. सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामात आसा. गोंयान आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो. खंय सर तुमची तवडकर सरा वांगडा म्हणजे जेन्ना सरान स्टेटमेंट केले की आपूण राजिनामा दितलो तेन्ना सर तुमच्या वांगडा तांची मिटींग जाली. सर कितें मिटींगेन जाली आनी कितें सांगतले ताचे बद्दल? आमची मिटींग जावनाय. हांव महाराष्ट्र इलेक्शन आसा, हांव तांचे कडेन फोनार उलयलो. ओके. आनी तांकां सांगलें हांवें की जें कितें आसा तें आमी बसून उलोवया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें ताका सांगलें की हांव 18 तारीख पर्यंत हांगा प्रचार आसा, 19-20 केन्ना तरी बसुया आनी आमी उलोवया. मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयलो. मुख्यमंत्री मागीर तांचे कडेन फोनाचेर उलयले. कळ्ळें तुका न्ही. त्यामुळे हांव तांकां वैयक्तीक भेट जावना, फोनार उलयलो. आनी त्यामुळे ह्या आठवड्यान आमी बसतले 18 तारखेनंतर. म्हणजे ह्या आठवड्यात सर तुमची मिटींग जातली? हय बस घेतली. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फर्मागुडीच्या IIT कॉम्प्लेक्सान बॉम्ब दवरिल्ल्याच्या पत्राक लागून फोंड्या बोवाळ पडिल्लो. पूण सगळे कडेन सोद घेतल्या उपरांत पुलीस आनी बॉम्ब सोद पथकाचे हातीक कितेंच लागलें ना. ताका लागून ही फकत वावडी आशिल्ल्याचें लक्षांत येतकीर पुलिशेन सगळ्या विद्यार्थ्यांक परत कॅम्पसांत आपयले. तशेंच सुरक्षेचे दृश्टीन कितें जतनाय घेवपाक जाय हे विशीं पुलिशेन विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. कितें जालां IITन की मेल आयली तुमकां की हांगा बॉम्ब दवरलो म्हणून अशें कितें? ना, मेल आमकां आयो ना. मेल ती आमच्या IIT इन्स्टिट्यूटच्यान येयल्ली. ती मेल येयल्ली 3 इन्स्टिट्यूट, एक भुवनेश्वर, एक दिल्ली आनी गोंयान IIT इन्स्टिट्यूशन. आनी हे मेल येयली की हांगा बॉम्ब आसा म्हणून. आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें 10:30 येतकीर हांवें सगळे युटिलायझीस सर्विसीस ज्यो कितके आसा त्यो सगळ्यो युटिलायझीस केल्यो. बॉम्ब स्क्वॉड येयले, ATS येयले, फायर ब्रिगेड येयले, मेडिकल, इवन डेप्युटी कलेक्टर स्पेशल येयलो हांगा. आमच्या SDPO येयलो. बाकी मॅक्झिमम स्टाफ घेतले आनी आमचे सर्च ऑपरेशन मॅक्झिमम जाल्लें आसा. थोडे उरलेले आसा. आतां जितके जाले पळय ते कंप्लीट करतकीर तांकां आमी अलाव केल्ले आसा. अभी जो पुलिस बहुत आ रहे थे, अभी क्या हुआ? अभी मिला कुछ? हमारे को एक थ्रेट परसेप्शन मिला था, आकर के उन्होंने चेक कर लिया, कुछ है नहीं. तो पूरा चेक किया? हाँ, कंप्लीट चेक कर दिया और कुछ क्लियर कर दिया. तो बच्चों का अभी एग्जाम शुरू करेगा?
हाँ हाँ वो नॉर्मल चलेगा, बिल्कुल। अभी कौन क्या लगता है सर ये तो हम नहीं बता सकते आपको, हमें जैसे आपको नहीं पता हमें भी नहीं। आम्ही IIT जी कॉलेज आसा थंय आसा, जे जाग्यार काल सकाळी पुलिसांन 4 वरांचेर एक मेल आयली. मेलांनी सांगलें की हांगा IIT बॉम्ब दवरला म्हणून. ताका लागून पुलिसांनी रिस्क आनी नाका म्हणून सगळे IIT जे बिल्डींग आसा सगळे हांगा चेकिंग केले, श्वानपथक गेले, डॉग स्क्वॉड येयले आनी डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आशिल्लो, हांगा DYSP आशिल्लो, सगळे चेकिंग केले. पूण अखेर हांगा फुस्का बार जो कोणी बॉम्ब दवरना हो निनावी कोणी केल्लो, बेश्टोच तरी कोणी केल्लो अशें आसा. आतां सद्याक आमचे पोलीस निरीक्षक जे विजयनाथ कवळेकर आसा ते हांगा कॉलेजीचे जे विद्यार्थी आसा सगळ्याक एक कडेन घेवन तांकां ब्रीफ करता की हांगा कशें रावपाचें, कितें रावपाचें, खंय शस्त्र जाल्यार कितें जालें हें सगळें तांकां ब्रीफ करता. गोबंद टीव्ही खातीर फर्मागुडी वयल्यान एकनाथ किरेकर. पर्ववाडो कळंगूट उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली. बीडीओच्या अध्यक्षतेखाला ही कारवाई केली. बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली सुमार 20 बांदकामां आनी 6 टॉयलेटींचेर बुलडोजर घेवन आयलो. कळंगूट वाठारांत आनीकूय बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली बांदकामां आसात तांकां बीडीओन नोटीस जारी केल्या. फुडाराक ती बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण करतले अशें कळंगूट पंचायतीचो सचिव अर्जुन वेळीप हांणी सांगलें. ही झोपडपट्टी टायप आसा ती, जवळ जवळ 5 स्ट्रक्चर असले. सो टॉयलेट आणि 4 स्ट्रक्चर जे टेम्पररी असले, फाटली मातशे फक्त लॅटरायज स्टोन यूज केल्ले, पण हेचे पत्र्याचे आशिल्ले आनी मेंगलोर टायल्स आशिल्ले. जस्ट लायक झोपडपट्टी. टोटल आय थिंक 20 रूम्स वर देर. टोटल 20 रूम्स and 6 टॉयलेट. सो एका आमी पंचनामा केलो, कंप्लेन येतकीर आनी रेकॉर्ड केलो. तेजे कडेन कसली परमिशन नाशिल्ली आनी हांगा खूब म्हणजे गार्बेजीचो इशू आशिल्लो, मागीर तुगे सिवेज प्रॉब्लेम हांगा नजरे मुखार हे हाडून दिले. तेन्ना सरपंचान आनी पंचायत बॉडीन रेजोल्युशन पास केलें की हे डेमोलिश करपाक आनी त्या अनुसार आयज डेमोलिशन हे जाल्लें आसा. एकूण 4 स्ट्रक्चर डेमोलिश केल्ले आसा. ओनर कोण सर? रेमंड म्हणून त्याने कसली परमिशन घेऊन आसली ना, कांयच परमिशन नासलें म्हणून डेमोलिशन जालें. आणि केन्नाचे स्ट्रक्चर बांधलेले हांगासर नको हांव हेजे पयलीं केन्ना हांवें हेचें इन्स्पेक्शन केल्यार जालें एक वर्साचो काळ जालो. हे सगळे संस्कार पूर्ण जाता म्हळ्यार डेमोलिशन करता म्हळ्यार 1 वर्स. गोंयच्या स्नेहल कवटणकर आनी कश्यप बकले ह्या खेळगड्यांनी रणजी क्रिकेटींत इतिहासीक कामगिरी केल्या. सगळ्यांत वेगान 33 शेकडो मारपी दुसरो आनी तिसरो भारतीय खेळगडे जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळा. अरुणाचल प्रदेशा आड ह्या दोगांयनी उत्कृश्ट खेळाचें प्रदर्शन करीत रणजितांतली आतां मेरेनची सगळ्यांत व्हडली भागीदारी केली. फर्स्ट क्लास क्रिकेटींत वेगवान 33 शेकडो मारपी स्नेहल हो तिसरो खेळगडो थारलो. गोंया सयत वेगवेगळ्या राज्यांनी नामना मेळिल्ल्या राज्य पावंड्या वयल्या त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सवा निमतान विठ्ठलापुरून उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा. दुसरे वटेन ह्या महोत्सवाचेर पावसाचें सावट आशिल्ल्यान आयोजकांचो हुस्को वाडला. ह्या महोत्सवाचें आकर्शण आशिल्ल्या बोटींग सर्तीचो घोस्त काडपाक अंदूय हजारांनी भावीक विठ्ठलापुरा येतले अशें आयोजकांक विश्वास आसा. पांडुरंग देवळापासून ते हांगा मेरेन सजावट जाल्ली आसा. हांगा प्रत्येकाचे भावीक चड करून हजारांनी लोक येवपाचे आसात आनी ते लोक आयज जे कोण गेस्ट येतात जावं कोण भायले लोक येतात हे आमकां हांगासर हे पळोवपाक सगळे पळोवपाकूच हे लोक येतात. त्रिपौर्णिमा होडी स्पर्धा ह्या बोटी स्पर्धेचे आमकां हांगासर मोठो एक लाभ लाभलेलो आसा आनी तो सगळो सरकारा मार्फत हो जाल्लो आसा. म्हाका एक सांग बरं, आतां पावस पडलो तेचो कितें परिणाम?
पयलो तो रातीचो पावस पडलो तेजो परिणाम आतां आमकां दुबाव कसो कित्याक आज येत काय ना येत ते सांगूंक ना. हे कितें पावसाचें भविश्य सांगपाक काय कळना. पण आमी पांडुरंग देवस्थाना कडेन पांडुरंग पंचायती कडेन मागता कितें पांडुरंग देवा कडेन मागता की आज आमकां पावस ना येयल्या पुरो. कित्याक भाविकांची गर्दी ती जातली. भावीक सगळे पावसान भिजात म्हणून आमकां दुबाव दिसता. म्हणजे तुम्ही एक देवाकडे मागणे मागतात? देवाकडे आमी मागणी मागली दिन सकाळी फुडें आमी येवन देवाक सांगले पांडुरंगा पावरे बाबा बरे भाशेन हो करून बरे भशेन हो प्रोग्राम करून घेवचो कित्याक लोक हजारांनी भावीक येतले. त्या पावड्या वयल्या त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सवा निमतान विठ्ठलापूर वाठारात उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसतनाच बिरेस्तारा राती पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून आयोजकां मदीं मातसो हुस्को पातळिल्लो आसा. आयज शुक्रारा सांजेच्यान मध्यान राती मेरेन विठ्ठलापूरच्या श्री पांडुरंग देवस्थान वाठारांतल्या वाळवंटी न्हंयेकाठाचेर राज्य पावण्यावेलो हो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव रंगतलो. ह्या महोत्सवाची तयारी निमण्या पावंड्यार पाविल्ली आसतनाच बिरेस्तारा राती उसरा गडगड मारून नेटाचो पावस पडलो. देखून वाळवंटी न्हंयेकाठाचेर उबारिल्लो मंडप आनी हेर वेवस्थेचेर मातसो परिणाम जालो. आयज शुक्रारा आयोजकांनी मंडप उबारप आनी हेर वेवस्थेचें काम झुजाव पावण्यार परतून हातांत घेतिल्लें आसा. विठ्ठलापूरचे श्री पांडुरंग देवस्थान आनी विठ्ठलापूर दिपावली उत्सव समितीच्या आदारान गोंय सरकारचे म्हायती आनी प्रसिद्धी खातें, पर्यटन खातें तशेंच कला आनी संस्कृती खात्या वतीन राज्य पावण्यावेलो हो त्रिपुरारी महोत्सव मनयतात. हो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव गोंया सयत गोंया भायल्या राज्यांनी बरोच फामाद जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर विठ्ठलापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅशफोर्स जॉब प्रकरणात अटक केल्या ढवळी फोंडेच्या शिक्षक योगेश कुंकळकार हाका 2 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त दिसून आयल्या. ह्या राती जाल्ले चौकशेंत योगेश कुंकळकारान भाजपाची आदली पदाधिकारी श्रुती प्रभुगांवकराचें नांव घेतिल्लें. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात तो ढवळीचो शिक्षक योगेश कुंकळकार हाका अटक केल्ली. तेका 3 दीस अटक करून 3 दीस रिमांड मारलेलो आसलेलो पयलीं आनी तेजो रिमांड आयज सोंपतलो. आयज जेन्ना परत तेका न्यायालयीन कोठडीन न्यायालयान हजर केलो आसता तेका 2 दिसाचो रिमांड पुलीस कोठडी मारलेलो आसा. आनी हेजी फाटल्यान जी कॅश फॉर जॉब प्रकरण जे योगेश कुंकळकारान तेजें नांव घेतलेलें आसलेलें ते श्रुती प्रभुगांवकर ही बी पुलीस कोठडीन आसा आनी सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. बिरेस्तारा बाणावलीचो आमदार वेन्सी वेगस हांणी हेर अधिकाऱ्यां सयत सुरावले अंडरपासाची पळोवणी केली. ह्या अंडरपासाच्या दुरुस्ते खातीर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी मान्यताय दिल्या. हे विशीं सेरावले ओव्हरब्रिज बांदपा खातीर अहवालूय सादर करतले अशें तांचें म्हणणें. ह्या अंडरपासांत उदक उरिल्ल्यान थळाव्या लोकांक बरेच त्रास जातात. तशेंच रेल्वे ट्रॅक हुबतनाय लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. काम बेगोबेग पुराय जालें जाल्यार आमकां गिमाच्या दिसांनी रस्तो वापरपाक मेळटलो अशें आमदार वेन्सीचें म्हणणें. फ्यू डेज बॅक आमी सगळे येयल्ले तुमच्या माध्यमांतल्यान परत एक फावट रिमायंडर दिवपा म्हणून न्यूजार हाडले तुमी विच वॉज अ व्हेरी गूड थिंग. हेका लागून हांव मिडिया स्वता एप्रिशिएट करता कित्याक एज अ आमदार आम सगळे कडेन एक फावट पावना आनी लोकूय एक फावट रिमायंडर दिवपा पावना. बट वेन यू ऑल ब्रिंग आउट थिंग्स ऑन अ पॉझिटिव्ह नोट तें घेवन गोवनाचे जे आयिल्लो तो न्यूज घेवन ऑन द पॉझिटिव्ह नोट हांव हिंग येयलो सगळे डिपार्टमेंटा आपयले. ते दीस आमी डिसिजन घेयलें की दॅट वी वील स्टार्ट टेम्पररी सोल्युशन एक क्लीन अप करपाक पंप घालून उदक साफ करपाक बाय थर्सडे. आनी टुडे इज थर्सडे द वर्क हॅज स्टार्टेड हियर. वी हॅड ऑल्सो गिवन अ कमिटमेंट दॅट वी वील टॉक टू द रेल्वेज. हांव PCE रेल्वेक उलयलो आनी PCE रेल्वेन एक तेंगे रिप्रेझेंटेटीव आज हिंग धाडलो आनी नाव वी हॅव डिस्कस्ड द नेक्स्ट स्टेप. कित्याक आमी सगळे रियलायज जाताय की हें पावसां उदक भोंवन उरता गिमांतूय उरता आनी हें जर तरी डिसिजन घेवपा जाय की फ्लायओव्हर करपाक जाल्यार तो फ्लायओव्हर आतां येचूं म्हणून सगळ्यांकूय मान्य जाता. सरपंचाक मान्य जाता, जायतो लोकूय आहा, लोकल हिंगाचे पंच मेंबर आहाय, सगळ्यांकूय मान्य जाता. आनी म्हाका दिसता हें मुखार फ्लायओव्हर करपाची एस्टिमेट आनी इन्स्पेक्शन करपाचें हें थारायलां. बट टेम्पररी नोव्हेंबर टील मे म्हयन्यांक हो अंडरपास उजा जावचे अशें म्हूण प्रयत्न करपाक आतां हो इनिशिएटीव घेयला. हो इनिशिएटीव सक्सेसफूल जातलो या जावपा ना तें हें केल म्हणटरी कळटलें वेदर दीस इनिशिएटीव इज सक्सेसफूल ऑर नो. बट अ फेल्ड प्रोजेक्ट
we are trying to make sure that we try to use it at least for the next 6 months, although we know that the project is failed. So हेच आमगेलो एक प्रयत्न हा. बालदिसा निमतान चिंचोण्या भुरग्यां खातीर खासा बाल ग्रामसभा आयोजीत केल्ली. हे बाल ग्रामसभेक सुमार 300 परस चड विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. भुरग्यांचे वेगवेगळे विशय ह्या ग्रामसभेक चर्चेक आयले. विद्यार्थ्यांक जे त्रास जातात तांच्यांनी ते ग्रामसभेन मांडले आनी सरपंचान भुरग्यांचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलें. What we have to understand. When you become big, you'll remember one day that I was part of this Bal Gram Sabha. We have taken down the names in our register books, Bal Gram Sabha, the minutes book. It will be noted down. All what we discuss over here, what we make decisions, what ideas, and everything will be noted. And when it become big, one day we can go to that book. So on behalf of my English lecture, engineering officer of the secretary, once again I thank you all, and I now follow the Gram Sabha procedure as per the agenda. And we have also our resource person over here, Ms. Sonam. She will also guide you in different ways how to of child's rights and different subjects she will go through. So once again, I thank you everyone for coming, and I wish you all a happy Children's Day. And देवाक तुमचे भरपूर आशीर्वाद गावतो, तसोच तुमचे फाटलीचे तुमच्या शिकपाचे चड करून तुमी तुमचे लक्ष तुमच्या शिकपाचे घालपाक जाय. आज हम गेलो मोबाइल, but mobile keeping aside, we have to study. We have to make a career, and if you make a career, that is only you have to study and move forward in your life. So thank you everyone. बेरेस्तारा काँग्रेस कार्यालयात पंडित जवाहरलाल नेहरूची 135वी जयंती मनयली. पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो धर्म हो विज्ञान आशिल्लो. नेहरू आनी जायत्यो विज्ञानीक गजालींचो पायो देशान घातलो, जाचेर आज देश उबो आसा, अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. पंडित जवाहरलाल नेहरू हांणी भारत देशाची बुन्याद घटमूट केली. ते खातीर तांणी जायत्यो व्हड पब्लीक सेक्टर तशेंच संस्था स्थापन केल्यो. नेहरून भारत देश उबो केलो जाल्यार सध्याचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे देश विकपाचें काम चालू आसा, अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगले. काँग्रेस कार्यालयात जाल्ले ह्या कार्यावळीक आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आदले मुख्यमंत्री फ्रांसीस सादीन आनी माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप आनी काँग्रेसीचे हेर फुडारी हजर आशिल्ले. म्हाका दिसता हो प्रत्येक मनशान तो बूक वाचपाक जाय, जाल्यार ह्या महान मनशाचे विचार कितें आशिल्ले, ताची दूरदृष्टी कितें आशिल्ली, ही म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमकां जाणीव जातली. जेन्ना भारत स्वतंत्र जाले तेन्ना एक सुई सुद्दां हांगा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली. इकॉनॉमिक परिस्थिती जशें बाकीच्यांनी सांगल्या की अत्यंत वायट आशिल्ली, आनी असल्या परिस्थितींतल्यान जाका आमी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणटा, म्हाका दिसता तांचे विचार, तांची दूरदृष्टी आज एकूय मनशा भितर ती ना. जाणी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, जाणी IIT, जाणी इस्रो, जाणी DRDO, DHEL असले PSUs घातले तातून देश मुखार वचचो म्हणून. पूण आज परिस्थिती कितें आसा? गेल्ल्या 10 वर्षांत आमी पळयलें जे सरकार ह्या देशान आसा, जो प्रधानमंत्री आसा, तो फक्त हें सगळें विकपाक उठला. आज आमी गोंयचें उदाहरण घेवया. हांचे विचार आशिल्ले की IIT घालची म्हणून, पूण गोंय सरकार कितें करता? IITच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाक, गोंयच्यो जमनी हडप करपाक मुखार सरता. आमी पयलें की वाळपय कशें मोठ्या प्रमाणात थंय प्रोटेस्ट जालो, ताज्या उपरांत सांग्यार गेले, सांग्या वयल्यान ते काणकोण पावले, काणकोणच्यान ते मागीर केपें आयले. आतां आमी आयकता की केप्यां ते स्क्रॅप जाले. पण ज्या मनशाची दूरदृष्टी आशिल्ली की ह्या देशाचो नागरीक, ह्या देशाचो युवा शिकून मुखार पावचो, देश मुखार चलचो, अशा विचाराचे हे महान व्यक्ती आशिल्ले. दुसरे, तांणी सदांच बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान आतां सांगले की समज जर तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जर नाशिल्ले जाल्यार कदाचित आमी एक खंयचे तरी महाराष्ट्राचे डिस्ट्रिक्ट आसता आशिल्ले. नेहरू
was known for his scientific temper, as said by Mike Halam. And science was his dharma, and he used various tools of technology to eradicate problems of poverty, problems of upliftment of the poor. And त्या वेळार it was not easy, as said by Carlos, for the transition from we being ruled by the dictator to democracy. पण म्हाका दिसता की his values of concern, his values for inclusiveness of India, सगळ्या देशाचे सगळ्या नागरिकांक एकठांय दवरपाक आमचे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापीत जालें. आमची जी फाउंडेशन जे आहे, वेरियस इन्स्टिट्यूट्स जावं NIT, IIT, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, LIC, NIO, हे सगळे जे पण इन्स्टिट्यूट जाले, दिस वर द विजन ऑफ आर पंडित नेहरूजी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है.